आमी सगळीं देवाची भुरगीं. देव आमचो बाप जावन आसा. तो मोगाळ खणवाळो आमी पळयला. ताचो मोग आमच्या सारको न्हय. थोडो वेळ जाले मागीर. म्हणजे कितें? विस्वाशी आमी न्हय, तो विस्वाशी. कित्याक? आमी ताची भुरगीं कशीं? जेजू सगळे ताणें आमकां सगळ्या जाणांक एके कुडींत एकठांयलेलीं आसा. जशे भशेन आमी आमचे कुडीचो परामोस कोत्ता, एक जोळा तर आमकां थिचोर चाबली जाल्यार रोखडेंच आमचें सगळें आंग थिचोर आसता. तें सारकें करचें. ते भाशेन तो आमचो मोग परामोस कोत्ता. आतां आमी ताका कशे भशेन प्रतिसाद रिस्पॉन्स दिता? वयल्या वयर. कित्याक? आमी आपलेपणांत रावता. आनी आपलेपणांत रावलीं कित्याक आमी समजता की आमी सगळें सारकें कोत्ता देवा पासत. पळय दोन वस्तूलदार कितें कोत्ता पळय तो हें सगळें कोत्ता, पूण मूळ कोण आहा थी व्हडलो कोण आसा? आपूण. देवा हांव तुजे पासत हें कोत्ता. असलें चलचें ना. आमचे मदें खालतीकाय आसूंक जाय. आमी कोण? आमी ताचे कुडीचे सांदे, आमी ताची भुरगीं. आमचे मदें खालतीकाय आसूंक जाय. आनी कसली खालतीकाय? आमी आमकां उंच काडिना. आमी कोण ती आमी वळखता. आमी किरकोळ मनशां. आरे हे आख्खें तर हो संवसारांत तर आमी पळयत, आमी त्या संवसारांत कितलीं आसा धाकटुली किटोक कशी. आनी हे आख्खें तर कॉस्मोस तर आमी पळयत, आमी कोणूच न्हय. आमचो सुर्या पर्यंत एकदम धाकटुलो. आनी कितले सुर्य आसात ह्या संवसारांत, ह्या आख्ख्या अंतराळार. ते भाशेन तर आमी पळयत जाल्यार आमी कोणूच न्हय. पूण देव येदो व्हडलो उफाट जावन आमचें सवें येता. इतलो तो आमकां खालती जाता. आमी ताचेकीन खालती जावंक जाय. आनी हें आमकां सायबळे मायन दाखयलां. हांव चाकोर जावं म्हजें सवें तुज्या उतरां परोवणें. म्हाका जाय पळय तशें न्ही, तुका जाय पळय ते भाशेन तूं म्हजें जिवीत घडून हाड. आनी हांव न्हय, तूंच म्हजें सवें तें सगळें कर. हें हो असलो मनोभव आमचे मदें आसत तर ताचे भाशेन आमी सांत जातले. तो आदी आपूण व्हडलो म्हूण समजतालो, पूण मागीर जेन्ना ताका जेजूचो मोग अणभव मेवलो आनी ताणें तो रितीरान केलो, ते मेरेन सान तो आपूण खालती जालो आनी सगळ्यांचो तो परामोस करूंक लागलो. ताचे इश्ट अशें त्या पुस्तकांत बरयल्लें आसा. तो तांकां कितें जाय तें आदींच चिंतून ताका रोखडोच दितालो. इतलो तो तांकां आजीर आसलेलो. हे भाशेन देव आमी पयले वाचपान पळयलां कशे भाशेन तो आमचो परामोस करता. आनी आमी वायट केलें की ना, आमीच आमकां इबाडता. आनी तो पोत्तून येता आनी आमकां सारको थऱ्यार हाडटा, सारको कोत्ता. हे भाशेन ताचो मोग. म्हज्या भयणीन भावनो, जेन्ना सांत फ्रांसीस शावेर गोंयांत पावलो आनी गोंयांत येतालो तेन्ना सगळ्या लोकांचो तो परामोस कोत्तालो. कोणूय जावं ते, खंयचेय जातीचे जावं, खंयच्याय धर्माचे जावं, तांकां तो पावतालो. आनी हें केन्ना घडटा? जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान जियेता. जेजूच्या एकवटान जियेलीं की ना, तेन्ना मागीर अंतरधर्मीकूच न्हय, पूण आमच्या मदें पर्यान आमची वाड कितली जालेली आसा. आतां जाणटेलीं आसा तांची वाड सुबेज जावंक जाय, ती ओदीक जेजू सारकी जावंक जाय, पूण जालेलीं आसा. तांच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान आमकां तें दिसता. आमी सगळीं एकाच पावंड्यार आसा कशीं दिसतात, भुरगीं तशीं जाणटेलीं. अशें आमी मातशी शिंतिदान येवया आनी आमी खालती जावया. आमच्या पावंड्यार आमी कशे भाशेन जेजूच्या एकवटान जिवन ताचो वावर ताणें आमचें सगळें फुडें व्हरूंक जाय, ते भाशेन आमी ताका सहकार करया. सगळीं जाणां आमच्या हात शेवटेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत येता आनी सगळें आमचे भितर आसा तितलें जेजू सवें आसा.
तें जेजू सोवें आमी सुस्कार भायर सुट्टना ताच्या नांवांत भायर काडया आनी हे परी तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो, कित्याक तो ह्या आमच्या जिविता पासत आपलें रगत व्हारून आमकां सुटका सोडवण ताच्या रोगतान फाव केल्लें आसा. ताच्या रोगतान आमकां ताणें धुलेलें आसा आनी हें ताका सगळें भेटयलें म्हणटोच खरेपणी हें घडटा. ताका आमी हाजीर जावया, पूण आमी आमकांच हाजीर ना, ताका लागून ह्या ताच्या व्हडल्या मोगा पासत आमी हाजीर ना. तो आमकां कितलें सगळें बरेंपण दिता, दाखयता, करता आनी करूनय घेता. जेजू आमकां तूं बक्षी, आमची सगळीं पातकां आमी तुज्या ताब्यांत करून तुज्या पवित्रपणान आमी जियेता. तें जिवीत तुजें उदीक जिवंक आमकां खालतीकायेन आमचें जिवीत तुका समोरूंक घोटाय दी.